तुम्ही जे म्हणता रायनाइट तुमकां पयलीं सायनसायटीस खातीर ट्रिटमेंट दिल्लो आसा. सायनसायटीस वेगळो प्रकार आनी तो एलर्जीक रायनायटीस ज्याच्या खातीर तुमकां आतां स्प्रे दिल्लो आसा तो वेगळो प्रकार. सायनसायटिसाचो तुमकां ट्रिटमेंट जाल्लो आसा, पण सद्याक तुमकां ते सिमटम्स जे येता तुमकां शिको येता आसतले, नाक व्हांवता आसतले, ते रायनायटीस एलर्जीक रायनायटिसाचे सिमटम्स. सो ताच्या खातीर दोतोरान योग्य ते स्प्रे दिल्लो आसा तुमकां. रेग्युलर वापरल्यार कांय ताचेर येना. एखाद्याचे तुमकां थोडे दिसा खातीर चड डोस जाय पडत, दिसाचे 2 खेपो. मागीर थोडे दिसा कंट्रोल जालो जाल्यार दिसाचो 1 खेप सुद्दां घेतल्यार ताजे इफेक्ट रावता. बरेचशे पेशंट अशे आसता की जे सुरवातीक 2 खेप घेता, मागीर रातीचे 1 खेप घेवनूच ताज्या वांगडा एक गुळी घेता, नॉट स्टिरॉयड, दुसरी कसली गुळी घेता एलर्जीची, आनी ताजेर ते कंट्रोल उरता. आनी असले हाच्या वांगडा बाकीचे थोडे असले इन्फेक्शन जाले तेन्ना जशें तुमकां इन्फेक्शन परत जोर बी आयलो किंवा कसले खोकली मारपा लागली, हळडुवे कितें दरकेल बी वचपा लागले, अशे कितें प्रकार जाले, मागीर इन्फेक्शन जाता तेन्ना तुमी तेन्नाच वचून दोतोरा म्हऱ्यान ट्रिटमेंट घेतिल्लें बरें. पण हरशी नेझल स्प्रे रेग्युलर घेतलो आनी डोस एडजस्टमेंट करून, अशें न्ही की एक डोस स्टार्ट केलो आनी तोच कंटिन्यू केलो न्ही. गरजे प्रमाणे डोस एडजस्टमेंट करून तो कंटिन्यू केल्यार ताजेर कांय सायड इफेक्ट जावपा ना. तांचो एक प्रश्न ते ग्लॉकोमा बी जाता म्हणून तांकां मातसो मनाक एक भंय सो दिसलो. या पण ते एक्सपेरिमेंटल स्टडीजान मेळ्ळा तांकां, ते मेळ्ळा स्टडीजान म्हणून हें केलां तांणी इन एनिमल्स. पण आमी इन रियल लायफ अशें खूब कमी पळयता की ह्या वखदांनी ताजो सायड इफेक्ट जाता. बरें, म्हाका डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो डॉक्टर. हां डॉक्टर आवाज कसो डॉक्टर, म्हाका न्ही पयलीं अशें जोर येतालो आनी मागीर म्हाका हांवें जेन्ना डॉक्टराक दाखयलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की टीबी आसा म्हणून. आनी मागीर टीबी जाल्लें म्हणजे 1 मंथ अरावंड जाल्लें. ट्रिटमेंट चालू आशिल्लो, बरें आशिल्लें. हांव जोर सुद्दां अंडो कंट्रोल येतालो आनी मागीर कळ्ळें निमोनिया जाला म्हणून. आनी निमोनिया आतां दोनी सायडीन जाल्लो पळय, रायट आनी लेफ्ट सायडीन. पण आतां लेफ्ट सायड क्लियर जाल्या, रायट इल्लीशी उरल्या, ती जातली म्हणल्यार रोखडी क्लियर. आनी जोर पण अजून आसा 199 असो उरता. आनी म्हजें वजनूय वाडना. आतां सद्या तुमकां जोर आसता ह्या दिसांनी? जोर म्हणल्यार पयलीं असो 103 बी येतालो, आतां 99.2 बी तसो आसता चड करून. आनी रातचोच येता. रातचो येता. म्हाका सांगा तुमची ट्युबरक्युलोसिस ट्रिटमेंट आशिल्ली ती सोंपली? म्हणजे वॉट वॉज द ड्युरेशन? कितके दीस तुमी ते वखद घेतले? आतां 2 महिने जाले. 2च महिने जाला. तुम्ही रेग्युलर घेतला हो ट्रिटमेंट टीबीचो? हय, आतां 2 महिने रेग्युलर घेतला. फक्त मदीं कितें जालें, उलटी येताली आनी मागीर म्हाका एडमीट बी जावचें पडलेलें हॉस्पिटलान. ते गुळी टॉलरेट जायनाशिल्ली म्हाका. तेन्ना कितें चेंज केल्ले टॅबलेटी? ना, त्यो तशिल्लो पण बंद केल्ले मदीं. कितले दिसा खातीर? अशें अरावंड 1 वीक बंद केल्ले. घरान कोणाक टीबीचो प्रकार आसा तुज्या? ना, फर्स्ट टायम अशें म्हाका. म्हाजे हिसपान तुवें तो दोतोरा वचून परत एकदां मेळचें पडटलें. तुका अजून कफ येता, दरकेल येता जाल्यार ते तपासून घेवचें पडटलें. जे दरकेल आसा ते तपासणी करून पळोवचें पडटलें की ही वखदां जी तुका चालू आसा ताजे ते टीबीचे जंतूचेर ताजो परिणाम जाता की ना म्हणून. कित्याक की आजकाल आमी एक प्रकार पळयता MDR, XDR आनी TDR ट्युबरक्युलोसिस हो प्रकार. हे म्हळ्यार कितें की जे बेजीक स्टार्टींग आमी मेन आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट ट्रिटमेंट जो आसता, म्हळ्यार पयलीं केन्ना स्टार्ट करता आमी ट्रिटमेंट टीबीचे खातीर, तेंच्या अगेन्स्ट रेजिस्टन्स तयार जाता ह्या टीबीच्या जंतूक. आतां हे कित्याक जावंक लागला? हे कशें जाता की आमचे भोंवतणी बरेचशे अशे पेशंट आसा जे आपले ट्रिटमेंट कंप्लीट करना, सुरू करता, 2 महिने बरें दिसले म्हणून बंद करता. बंद केल्ल्या खातीर कितें जाता, जावंक लागला की आमचे भोंवताळी जे लोक आसता टीबीचे त्यांच्या मदीं असले तरेचे जंतू येवंक लागला टीबीचे ज्याचेर ह्या वखदाचो परिणाम जायना. सो हे जंतू जर तुज्या आंगान आयिल्ले आसा जाल्यार ताजेर वेगळो प्रकारचो ट्रिटमेंट करचो पडटलो. टीबीचोच ट्रिटमेंट पण वेगळ्या प्रकारचो. ताच्या खातीर तुवें पयलीं एक म्हळ्यार थुकी चॅक करून घेवची पडटली, ताजेर कल्चर करचें पडटलें. कल्चर सेन्सिटिव्हिटी टेस्ट म्हणटा, टीबी बेसिलाय कल्चर सेन्सिटिव्हिटी टेस्ट तुज्या दरकेलाचेर. ते करून तुका हें कळटलें की तुका जे आतां वखदां चालू आसा ताजो तुज्या दुयेंतीचेर इफेक्ट जावंक लागला काय ना, आनी मागीर ताजेर अकॉर्डिंगली चेंज करचें पडटलें वखद. आणि तुझे निमोनिया विचार म्हणजे वेर दॅट इज कोइन्सायडिंग विथ दॅट की कोइन्सिडेंटल अशें जावंक शकता की टीबी वांगडा केन्ना केन्ना दुसरो सादो बॅक्टेरियल निमोनियाय जावंक शकता. तो पळोवचो पडटलो, एक्सरे पळोवन कळटले ताजेर डिटेल्स. अच्छा, म्हाका सांग डॉक्टर, म्हाका एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो या हॅलो डॉक्टर, गुड इवनिंग डॉक्टर. गुड इवनिंग. म्हाका एक क्वेश्चन विचारूंक जाय आसलो. विचारात. म्हाका
एलर्जी रायनायटीस आसा म्हणजे म्युकस सॅक्रेशन तसे प्रॉब्लेम आसलो आणि तेच्या उपरांत हांव चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कडेन गेल्लो तेन्ना तेणी तपासून म्हाका मेडिसीन एक दिल्ले ते रायट पुलवा आहा म्हाजें तेन्ना तेका भितर तेका दुखता म्हणजे भितरल्यान दुखता तो बडो सूज येता तेणी ते एक इनेलर दिल्लो इनेलरान कितें तेजे घेतल्या उपरांत न्हू तितून दोळे सुजता तितून कितें सायड इफेक्ट आसता आणि तो नेझल स्प्रे असता न्हू तो कंटिन्यूस यूज केला तितून कितें तितून इफेक्ट जाता नाकान काय म्हाका विचारूंक जाय आसलें ते तो इनेलर घेतल्या उपरांत दोळे पंचे सुजताले आणि तो फक्त रायट सायडीकूच आहा लेफ्ट सायडीक जायना तशें बी जाता एक सायडीकूच जाता आनी एक सायडीक जायना बी अशें कारण एका सायडीक जाता अशें ना दम्याचें दुयेंस जाल्यार एलर्जीचो दमो जाल्यार तुका दोनी वटेन जातले दोनी पुलमावान तेजे इफेक्ट जातले आनी एलर्जी जाल्यार दुखना खोकताना हय खोकता तेन्ना बरेचशे पेशंट येता की दुखता दुखता खोकताना दुखता म्हणटा पण हरशी दुखना जाल्यार तेका कांय इम्पॉर्टन्स ना आनी दमो जाल्यार दोनी पुलमावा जातलो लॉंग टर्म वखद घेतल्यार हांवें सांगले भशेन तो डोज एडजस्ट करून ते एकूच डोज दवरप न्ही अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तो एडजस्ट करून तो लॉंग टर्म घेतल्यार तेजे कांय सायड इफेक्ट्स मिनिमल आसता दोळ्या सूज येता ती म्हाका दिसना हेका रिलेटेड आसतली म्हणून पण तरी सुद्दां ताजेर तपासणी करूं जातले म्हणजे इव्हॅल्युएशन करचें पडटलें की बाबा खरेंच ते वखदा खातीरच जाता काय आनी कित्या खातीर काय ते कोइन्सिडन्स म्हणजे दुयेंस आनी हें बरोबर जाता ते मातशें सारको अभ्यास करचो म्हाका दिसता डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो हां विचारात प्रश्न विचारात हॅलो डॉक्टर टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात हॅलो टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात हांव विजय उलयता होबळे विचारात म्हाजे एक 2 वर्सां म्हणजे 2 वर्सां चेडूं आसतना निमोनियाचो प्रॉब्लेम जालो तेका हय आनी आजिलोन एडमीट केल्लें म्हाका डॉक्टर एक क्वेश्चन विचारूंक सोदता की परतून जावं शकता काय म्हणून म्हणजे आनी ते समज जावंक जायना कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय एकदा जाल्लो आतां कितलीं वर्सां आतां 5 वर्सां जाले 2 वर्सां आसतना तेका प्रॉब्लेम जाल्लो हय कळ निमोनिया म्हणटा तो प्रकार इन्फेक्शन तो तुका परतो जातलो एकूच कारणांनी की तुजी प्रतिकार आंगातली प्रतिकार रोग लढपाची कसली प्रतिकार शक्ती कसल्या कारणांनी कमी जाली जावं तो HIV आसूं दी किंवा डायबिटीज आसूं दी किंवा दुसरो कसलो कॅन्सर आसूं दी ह्या सगळ्या कारणांनी आमच्या आंगाची रोगाक लढपाची प्रतिकार शक्ती कमी जाता अशा सिच्युएशनात निमोनिया परत जावंक शकता पण बाकीच्या हेल्दी पेशंट्सान परत निमोनिया युजली जायना म्हणजे बेसिकली निमोनिया जावपाचें जे कारण आसा ती म्हणजे तुमची स्वताची प्रतिकार शक्ती कमी जाता जर ती प्रतिकार शक्ती योग्य आसत जाल्यार म्हाका दिसता जशें डॉक्टरान सांगलां त्या प्रमाणे तुमकां परत निमोनिया जावपाचे चान्सीस कमी आसतात किंवा जायना अशें म्हणून येता बसता डॉक्टर ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान बरेचशे प्रश्न आयले बरीचशी मोलादीक म्हायती तुमी लोकां पर्यंत पावपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न केलो आणि दुसरें म्हणजे ही जो म्हणजे हॅलो दोतोर ही कार्यावळ की ज्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत एक माहिती दितनाच लोकांक एक अवेअरनेस जावची की वॉट आर द मॉडेलिटीज ऑफ ट्रिटमेंट अवेलेबल किंवा बाबा खूब फावटी कितें आसता डॉक्टरां कडेन तांकां वतकूच असो इतको उलोवपाक वेळ मेळना किंवा प्रश्न विचारता केन्ना दोतोर विचारता तूं दोतोर काय हांव इतर अशेंय विचारतात म्हणून तो एक मनान भंय आसता म्हाका दिसता ह्या कार्यावळींतल्यान लोक अशें मन मोकळेपणान प्रश्न विचारतात आनी हांव तुमकां आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न विचारता जो आमच्या कोणें इतको वेळ तसो एड्रेस करूं ना स्मोकिंग जरी आतां ते कमी जायत येयला तरी सुद्दां गोंयांत बरेचशे लोक आज म्हणजे गांवांनी विडी म्हणा किंवा शहरांनी सिगरेट म्हणा ओडटात किंवा आनी हाचे खातीर वेगवेगळे तरेची छातीची दुयेंसां वेगळे तरेचे लंग कॅन्सर जावं शकता हाचेर मातसो हो इश्यू मातसो थोडक्यान एड्रेस करात स्मोकिंग म्हणटा तो बरो व्हडलो कॅन्सर स्मोकिंगूच कॅन्सर म्हणून येता आनी आजकाल बरेतले ल्हान भुरगे फॅड म्हणून जस्ट बिकॉज इट इज इन स्टायल म्हणून स्मोकिंग करता स्मोकिंगाचे पयले परिणाम म्हणल्यार लंग्सांनी जावंक शकता तो भुरगेपणान कांय कळून येना पण जाणटेपणान जशें वय वाडटा 40-50 तेन्ना एक प्रकार येता तो COPD म्हणटा तो प्रकार जावंक शकता दुसरो प्रकार जावंक शकता तो कॅन्सर लंग कॅन्सर जावं येता तिसरो प्रकार जावं येता तो ILD म्हणटा एक प्रकारचो ILD जावंक शकता म्हणजे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज त्याच्यामध्ये की पुलमाव श्रिंक जाता हे सगळे प्रकार जावं येता स्मोकिंगान स्मोकिंगान अशें जाता की निमोनिया परत जावं येता हाच्या कारणीभूत ही आहे की तुजी पुलमावाची प्रतिकार शक्ती कमी जाता स्मोकिंगान आनी तुका निमोनियाय परत जावं येता बरेचशे पेशंट आमचे कडेन अशें येता की तांकां स्मोकिंग स्टार्ट केला पण तांकां ते सोडपाचें आसा तुमकां सोडपाची जिद्द आसा तुमकां सोडपाची इच्छा आसा जाल्यार तुमच्या खातीर मदत अवेलेबल आसा हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां
की ताच्या खातीर अशें ट्रिटमेंट आसा की कशें जाता की एक समज कसले वस्तूची लत लागली जाल्यार ती सोडपाक त्रास जाता आनी पेशंटाक खूब त्रास जाता. तशें आसतना ताजेर खूब उपाय अवेलेबल आसा जाणे की आमी तुका ती सोडपाक मदत करूं शकता. म्हणजे म्हाका दिसता की हे जे सिगरेट किंवा विडी ओडपाची जे व्यसन आसा त्या लोकांनी जर एक थारायलें निश्चय केलो की आपूण हें सोडपाक जाय जाल्यार ताका वैजकी सुविधा किंवा वैजकी तंत्रगिन्यानाचे जे उपाय आसात ते उपलब्ध आसात जाच्या उद्देशी ही कॅन बी असिस्टेड म्हणजे ताका मदत करूं शकता पण ताचो पयलीं स्वताचो निग्रह आसपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे आमच्या तरणाट्या खातीर त्याच प्रमाणे जे लोक काम करतात श्रमाचें काम आसूं जावं टेन्शनाचें आसूं ऑफिस वर्क आसूं जांकां दिसता थोड्यांक दिसता ती स्टायल म्हणून सिगरेट ओडप थोड्यांक दिसता बाकीचे ओडटात म्हणून आपूण ओडप अशा पद्दतीच्या खंयच्याच प्रकारांक बळी पडनासतना स्वताचें जीवन निरोगी दवरपा खातीर एक हेल्दी लायफस्टायल तुम्ही सगळ्यांनी एडॉप्ट करची सगळ्यांक बरें आयुष्य मेळचें बरें आरोग्य मेळचें आनी बरें हे सगळें वातावरण आसा तें पयलींच इतकें पॉल्युटेड जालां तातूंत आनी तुमी पॉल्युशन करनासतना तुमच्या घरांतल्या सगळ्या लोकांचें आरोग्य बरें उरचें म्हणून जे लोक सिगरेट किंवा विडी ओडटात तांच्यांनी बंद करची सगळ्यांक बरें आरोग्य मेळचें अशी आमी मोख दवरून ही आयची कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं तुमकां सांगता की दुसरे फावटी म्हणजे येता त्या बुधवारा आमचे बरोबर दोळ्यांचे तज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसतले. तो म्हणसर ह्या कार्यावळीचेर मोग आसूनी आनी ह्या कार्यावळीन तुमी सगळ्यांचो वांटेकरी जावप तितकेंच म्हत्वाचें तितकेंच मोलादीक. तेन्ना फुडले कार्यावळीन मेळुया तो म्हणसर काळजांसान देव बरें करूं.